मोगाच्या भाव भयणींदो 29वो आयतारान आमी भितर सरल्यांत आनी हो आयतार आमकां विशयान म्हणटा आमचो भावात आमी उचारुया आनी ह्याच विशयाचेर आमी दोतोर मारतना आयच्या दिसाक तुमकां सांगूंक सोदता। भाव भयणींदो, आमच्या हातीक 5 बोटां आसात। तुमची 5य बोटांक तुमी पळयल्यार तुमकां दिसून येता हे मोठे बोट जे आसा धाकटुलें तें आमचें वेगळें आसा आनी 4य बोटां एका बराबर आसा। ताचीच एक परंपरा रिती तुमकां सांगूंक सोदता। एक फावटूय 5 भाव आसलेले आनी व्हडलो भाव आनी धाकटे ताचे 4य भाव आसलेवूय आवय बापायन परदेसान वेता म्हणूनय व्हडल्या भावाक ह्या 4य भावांचेरूय जबाबदारी दिली, तांचो परामर्श करूंक, तांचो सांबाळ करूंक। पूण तांचे सोबेवूय खूब गिरासकां आसलेलीवूय हो 4य भावांकूय बरे भाशेन पळयतालो, तांचो सांबाळ कोत्तालोवूय। पूण आवय बापाय परदेसां आसा तें पळोवन, तीं परतून येयना तें पळोवनूय तांचेरूय राज करूंक लागलोवूय, तांकांय जुल्म करूंक लागलोवूय। आनी त्या 4य भावांची जी गिरासकां आसलेली ती सगळी आपली करून घेतलीवूय। आनी शेकी भाव भयणींदो, हे 4य ल्हान भाव आसलेले तेवूय व्हडल्या भावाचेर रागार जाल्यावूय ताणें आपली गिरासकां येयल्या, सगळी देणी आपली येयल्यात म्हणटच ते रागार जाल्यावूय ते 4य भावूय एकठांय जाल्यावूय आनी व्हडल्या भावाचेर राड गेल्यावूय आनी ताका पयस केलोवूय, ताकावूय पयस दवरलोवूय आनी ताकावूय वेगळो केलो। आनी भाव भयणींदो, ती परंपरा म्हणल्यार ही आमच्या 5 बोटाची। ही 4 बोटां एका बराबर आसात आनी आमचें मोठें बोट आसा तें वेगळें आसा। कित्याक आयचो विशयान सांगूंक सोदता, आमचो भावाट उचारतना आमकां पयली वस्त करूंक गरज आसा ती म्हणल्यार आमी सगळीं भाव भयणींदो एकामेकाचे सेवक जावं। आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता, जे परी जेजू आमच्या पासत कश्टवलो तेच परी आमी भाव भयणींदो दुसऱ्याच्या बरेपणा पासत, दुसऱ्याच्या सेवेक पासत आमी घडये जायते त्रास कश्ट काडूंक गरज आसा। नाजाल्यार लोक आमकां आपले सोबे इश्टागोतीन सम्माना मोने आमकां वेगळो कोत्ता, कित्याक आमी घडये बरें सेवेचें जिवीत आमी जियेनात। देखूनच आमच्या कुटुंबा सोबे, आमच्या इश्टा सोबे, आमच्या शेजरा सोबे आमी जायतीं जाणां वेगळीं जालेलीं आसात, कित्याक आमी तांचेर जुल्म करूंक सोदतात, आमी घडये तांचे बोल्ला घेवंक सोदतात, आमी घडये तांचो फायदो काडूंक सोदतात। देखूनच आमी ह्या 5 बोटां भाशेन जायते फावटी एकसुरी जाल्लीं आसात, कित्याक आमचो भावाट उचारतना आमी भावाटाचें जिवीत जियेनात, पूण आमी घडये तांचेर जुल्म करूंक सोदतात, आमी घडये तांच्या जिविताचे धोनी जावंक सोदतात। ही गोत आमची जाल्ली आसा। पूण आमचें पयलें वाचप सांगता, आमचे कोश्ट माडे आमी सेवे चाकरेन घालून दुसऱ्याचें बरेपण करूंक गरज आसा। आयच्या दिसाक दुसरें वाचप आमकां सांगता भाव भयणींदो, तें म्हणल्यार जो भावाट आमी घडये तोंडान उचारतात तो आमच्या कुटुंबांनी आमी सेवे चाकरेक घालूंक गरज आसा। नाजाल्यार घडये आमचो भावाट जियेना जाल्यार आमकां आमचो धर्माचो लोक घडये आमकां पयस दवरतलो, आमी घडये फिरगोजांतलीं पयस वतलीं, कित्याक आमी घडये तोंडान हो भावाट उचारतात खरी पूण कुटुंबान जिवंक आमी पावनात। देखूनच आयचें दुसरें वाचप आनी आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता, जो भावाट आमी तोंडान उचारतात तोच भावाट आमच्या कुटुंबांनी आमी जिवंक गरज आसा। नाजाल्यार आमच्या भावाटाक कसलोच अर्थ नासतलो, भावाट आमी जियेतात अशें आमच्या जिवितांत जावंक शकता। जाल्यार दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमचो भावाट आमी कन्यांनी जिवंक गरज आसा, जो भावाट आमी आमच्या तोंडाचेर उचारतात तो। आयच्या दिसाक निमणी वस्त भाव भयणींदो, जे आमच्या घडणेंत आयकल्या ते प्रमाणे आमचो भावाट भाव भयणींदो कोणाचेर अधिकार चलोवंक न्हय म्हूण धोनी जावंक न्हय, पूण एक चाकर कशें एकामेकाचे जावन जिवंक आमकां उलो मारता। जे परी 4य भावांनी ह्या व्हडल्या भावाक वेगळो केला तेच परी आमी देवा सोबे आनी मनशां मदें वेगळे जातले जेन्ना आमी एक बरे देवाचे आनी मनशाचे चाकर कशें जावन जियेना जाल्यार। देखूनच हें वेगळेपण एकसूरपण आमी भोगूंक पावतलीं जेन्ना भाव भयणींदो आमी आमचें दोनीपण दुसऱ्याचेर जियेता तेन्ना
आमचो बाबाट आमी जिवंक सोदिनात तेन्ना एकसूरपण आमच्या जिवितांत येवंक शकता. जाल्यार आयच्या दिसाक मागुया भाव भयणीनो, ह्या पांचूय बोटां भाशेन आमी एकवटान सांगातान एकामेका सोबे जिवंक आनी होच बाबाट एकवटान सांगातान देवा सोबे आनी मनशां मोदें उचारूंक आमकां दिरान बोल ह्या आयताराक मागुया.